नमस्कार, हांव सविता बर्वे प्रुडंटच्या पंचपक्वान्न कार्यावळीत तुमकां येवकार दिता। आयज आमी पळोवया दोन रेसिपी। एक आसा दुदीचे गोड वडे। ती एक्चुअली महाराष्ट्रांतल्यान ओरिजिनल रेसिपी आसा, तेका महाराष्ट्रांत भोपळ्याचे घारगे अशें म्हणटात। आनी दुसरी रेसिपी आसा ती म्हळ्यार लाल भाजीचे थालीपीठ। आता पहिली रेसिपीसाठी काय जिन्नस लागतात ते पळोवया। पहिली आसा दुदीचे गोड वडे। त्याच्या खातीर लागणारे साहित्य: एक वाटी किशिल्लो दुदी, एक वाटी गोड, चवी प्रमाण मीठ, गावठी तूप आणि तांदूळाची एक वाटी पीठ, तातूंत पाव वाटी गव्हाचे पीठ घातलेले आसा, मिक्स केल्ले आसा। सो हे साहित्य आमकां दुदीचे वडे करपाक लागता। आता पयली इंडक्शनाचेर पयली कायली 2 चमचे गावठी तूप घालुया। आता तूप गरम जालें की हातूंत किशिल्लो दुदी आसा तो घालुया। आणि असं परतून घेऊया बरा। आता याच्यावर धापणे दवरून दुदी वाफून घेऊया एक 2 मिनटां। 2 मिनटां जाल्ली आसात। दुदी आता असं वाफेल जाल्लो आसा। आता हातूंत एक वाटी गोड, बारीक चिरिल्ले किंवा किशिल्ले गोड घालपाचे आणि अशें बरें मिक्स करून घेवपाचें। गोड बरे मिक्स जाल्ले आसा। तातूंत तांदळाचें पीठ घालुया। हातूंत एक वाटी तांदळाचें पीठ आणि पाव वाटी गव्हाचें पीठ मिक्स केल्लें आसा। इल्लेशें मीठ घालपाचें आणि परतून मिक्स करून घेवपाचें। एक मिनिट बरें अशें धापून दवरपाचें। आता 1 मिनिट जाल्लें आसा। आता हे पीठ मिक्स करून घेवया। थंड जाल्या उपरांत तेचो एक डो तयार करूया चपाती भशेन। आता हे अशें बरें मिक्स करून घेतलां आमी डो। आता हे डो रेडी आसा, तयार जाल्ले आसा। आता केळीच्या पानां तूप लावन घेवचे, म्हणजे ते वडे चिकटना त्या पानांक। आता त्या पिठाचे ल्हान ल्हान वडे करून घेवपाचे। थापताना अशें सारके थापपाचे, मागीर तळटना ते बरें फुगून येता। चड पातळ ना आणि चड दाटय दवरून उपेग ना। तो मेरेन आमी तेलय गरम करून घेवया। चडशा लोकांक न्ही दुदीची भाजी आवडना, सो आणि भुरग्यांक बीन तर अजिबात आवडना। तर तेच्या खातीर हे दुदीचे गोड वडे भुरगीं आवडीन खातात। सगळ्यांक खबर आसा की दुदीत चड फायबर आसता। सो आयुर्वेदा प्रमाण कॉन्स्टिपेशन बीन त्रास आसलो जाल्यार दुदी बरो। तेच्या खातीर अशे वडे सगळे जाणां आवडीन खातात।
आता हे असे वडे थापून जाल्ले आसा. तेल गरम झाले की आता वडे तळून घेऊया. इल्लेशे पीठ घालून पळोवया. तेल गरम झालं. तेल तापले. आता आम्ही वडे तळून घेऊया. गॅस मध्यम दवरून तळून घेवपाचे. चड हाय दवरलो जाल्यार जळतात. ते गोड घातलेले असल्या कारणान जळू शकतात. हे असे वडे, हे गोड दुधीचे वडे तयार झाले असतात. आता दुसरी रेसिपी पळोवया. ते म्हळ्यार लाल भाजीचे थालीपीठ. त्याच्या खातीर कितें लागता, एक वाटी बारीक चिनिल्ली लाल भाजी, सय, कांदो, हे मिक्स पीठ आसा. हातूंत नाचणी, ज्वारी, तांदूळ, गव्हाचे पीठ हे सगळे मिक्स पीठ मेळटा ते यूज करूंक शकता. नाजाल्यार भाजणी असता घराघरांनी, म्हणजे सगळे दाळी बीन भाजून केल्ली भाजणी असता ती यूज करूं शकता. सो हांवें हांगा मिक्स पीठ घेतला. तेल, मीठ, हळदी पिठो आनी लाल मिरसांगो पिठो हे जिन्नस लागता थालीपीठा खातीर. आता आमी पीठ तयार करून घेवया. पयली मिक्स पिठात एक अर्दो चमच हळदी पिठो घालपाचो. मागीर मिरसांगो पावडर तुमकां जाय तशी. चड तिखट जाय जाल्यार चड घाला, कमी जाय जाल्यार कमी घाला. उपरांत मीठ चवी प्रमाण. हे पयली सुके जिन्नस आसा ते पयली मिक्स करून घेवया. मिक्स जाल्ले आसा. आता हातूंत शिनिल्लो कांदो घालुया. सय घालुया. आणि निल्ली लाल भाजी. आता इल्ले उदक घालून हे मिक्स करून घेऊया. आम्ही पळयला की लाल भाजीची चडशी सुकी भाजी ना जाल्यार पातळ भाजीच करतात, पूण भुरगीं ती काय खायनात. सो तेच्या खातीर थालीपीठ हे एक बेस्ट ऑप्शन आसा. इवन टिफिनाक दिवपाकय बरें पडटा. हे अशें पीठ तुमी आदल्या दिसा करून दवरूं शकता फ्रिजात. डब्यात बंद करून दवरले मागीर सकाळी जेन्ना बेगीन भुरग्यांक वयपाचें आसता तेन्ना टिफिनान तयार करून दिवं शकता. आता आमी हेतूंत आतां तांबडी भाजी घातला. हेच्या शिवाय आमी हातूंत तन्नो मुळ्याचो पालो घालूं शकतात. नाजाल्यार मुळो, गाजर हे किसून अशेंच मिक्स करून तेचेंय थालीपीठ करूं शकतात. मुळ्याच्या थालीपीठांत इल्लेशे गोड घालपाचे, ते मातशे रुचीक बरें लागता. कारण मुळ्याक एक अशें वास आसता न्ही, आनी मातशी तशी चवय आसता ती जावपा खातीर म्हणजे इल्लेशे गोड घालपाचे मुळ्याचें थालीपीठ करता जाल्यार. अशें आतां इल्लें इल्लें उदक घालून एक मऊ असो डो करपाचो. मीन्स चड पातळ करून उपेग ना,
मागीर ते पानार आमकां थापपाक जाय, सो ते जायना म्हणून मौत चपाती सारको, चपातीक जसो जाय लागता न्ही तसो असो अशें हें पीठ तयार करपाचें. असं हे अशें पीठ थालीपीठाचें तयार जाल्लें आसा. आतां तें थालीपीठ केळीच्या पानार थापून घेवया. केळीचें पान पयलीं न्ही गरम करून घेवपाचें, मागीर तें पान पिनना. सो पानाक आतां इल्लें तेल लावया. आनी थोडें पीठ घेवन आमी भाकरी कशी करतात तशेंच हें थापून घेवपाचें थालीपीठ. चड पातळ थापप ना, मध्यम तशें थापून घेवपाचें. आतां आमी तवो गरम करूंक दवरुया. अशें थालीपीठ थापून जालें की तेका होल करपाचें. हे होल आमी कित्याक करतात, जेन्ना आमी हे तव्यार थालीपीठ भाजतात न्ही तेन्ना तेल लावपाक बरें पडटा. सो तेच्या खातीर अशें होल करून घेवपाचें थालीपीठान. तवो तापलो, तव्याक तेल लावन घेवया. आनी आतां हें थालीपीठ तव्यार घालून भाजून घेवपाचें. पानाक तेल लायिल्ल्या कारणान तें आपशींच सुट्टा तव्यार घातल्या उपरांत. अशें आतां मदीं इल्लें इल्लें तेल घालून घेवया. थालीपीठ घातल्या उपरांत तेल घातल्या उपरांत आतां तिच्यार अशें धापणें दवरपाचें. 1 मिनीट भर लागतात एके वटेन बरें भाजपा खातीर. मिनीट भर जाल्लें आसा. आतां आमी हें परतुया. परतल्या उपरांत परतूनय अशें सायडीन आनी मदीं इल्लें इल्लें तेल घालपाचें. आनी दुसऱ्या वटेनय तशेंच भाजून घेवया. जेंकां कोणाक केळीचीं पानां मेळनात न्ही अशें थालीपीठ थापपा खातीर, ती कापड यूज करूं शकता. जे ओलें कापड घेवन ताचेर तेल लावन थापलें आनी मागीर ते तव्यार घालूं शकतात. नाजाल्यार प्लास्टीकय यूज करूं शकतात, पूण प्लास्टीक यूज करतना काळजी म्हणजे जतनाय घेवची पडटा, कित्याक ते जळूं शकता तव्यार घालतना आनी एक्चुली ते अनहेल्दी आसा न्ही. सो केळीचें पान नाजाल्यार चड कापड यूज करपाचें. आतां हें थालीपीठ दुसऱ्या वटेनय बरें भाजता. हें थालीपीठ आमी दह्या बरोबर नाजाल्यार सय बरोबर, इवन धाकट्या भुरग्यां खातीर सॉस घेवनय खावं शकता, कित्याक हातूंत ऑलरेडी न्यूट्रिशियस म्हणजे जिन्नस आमी घातलेले आसा. जशें तांबडी भाजी आसा, मागीर मिक्स पीठ आसा, सो प्रोटीन हें ते सगळे हातूंत आसात. सो तांकां सॉस घेवन ते खावं शकतात. अशें आमचे हे आयज दोनी डीश तयार जाल्ले आसात. हे आसात लाल दुदीचे वडे. हे तुमच्यांनी गांवठी तुपा वांगडा नाजाल्यार सय वांगडा खावं येतात. आनी दुसरी डीश आसा ती म्हळ्यार लाल भाजीचे थालीपीठ. हे दया वांगडा, सय वांगडा, लोणचें नाजाल्यार सॉस कशाय बरोबर तुमच्यांनी खावं येता. ह्या दोनी रेसिपीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत दिल्ले आसा, ते तुमी पळयात आनी घरा कडेन हे दोनी डीश करून पळयात आनी पळयत रावात प्रुडंट.